A foundation stone for the garbage treatment plant was laid by CM Dr. Pramod Sawant on Friday. The 100-ton project would cost 173 crore rupees. It would treat garbage from Kankon, Sange, Dharbandhoda and Kepe. Watch how it would be different than Saligaon plant. आणि what solid waste management plant जो हिंगा Cacora येता is one of its kind. The technology is from Germany. But dry waste जे हिंगासोर येतले जे प्लास्टिक असू तुमचे कपडे असू आदले बॅगा असू मोचे असू सॉक्स असू बेल्ट असू आणि कसले असू that will be all bailed out म्हणजे तिंगा बेल तयार जातले आणि ट्रकांनी भरून आम्ही गोंया भायर वतले ते म्हणजे सिमेंट फॅक्टरी फॉर इन्सिनरेशन. हे RDF हे भायर ताका एनर्जी म्हणटा म्हणजे त्याची एनर्जी तयार जाता. असलो प्रकल्प गोंयान येवपाची गरज आहा जे आम्ही नॉर्वे वचोन आताच पोवन येयल्ले आहा. हो प्रकल्प गोंया येवपाक जाय. गोंयासून RDF गोंया भायर वचोंक पडना. आमचेच गोंयान एक धाकटुली फॅक्टरी जावपाक जाय आणि थिंगासोर हे बंद करून इन अ गुड एनवायरमेंट म्हणजे एनवायरमेंट पिड्यार करून न्हू. टेक्नॉलॉजी एकदम बरी आहा खाली आम्ही प्रोसिजर कंप्लीट करूंक जाय आणि ही फॅक्टरी बांदपाक जाय. ऑपोजिशन म्हणपाले गार्बेज भायली हाडटा आणि खंय तरी अशें करताले हे जातले आनी ते जातले. प्रयत्न केलो की लोकांक समजून की गार्बेज भायली हाडटा. आतां सांग्या वयले हो आमचे ते सायडीचे लोक म्हणटले सेवालीचे ते म्हणटले उदक भायल्यान दिता अशें जायना. गोंय आमचें हे गोंय आमचें एकमुखार सांबाळून सगळ्यांक घेवपाक जाय. पूण आमी लोकां कडेन विनंती केली की हो गार्बेज प्लांट जरी आमी घालपाक जाय थोडोसो आनी खर्च केलो जाल्यार हे तालुकाचे गार्बेज आमकां सांबाळूंक मेवता. आणि आता ऑलमोस्ट 43 लोकल बॉडीज हे 4 तालुक्याचे गार्बेज हांगा हाडटले फुडें. पूण एकूच सांगता की मायकल बाबाचो थंय प्रॉब्लम आसा की थंय सगळे 25 गाडयो येता दिसाक ते हांव कुडचडे हाडपाक दिवचो ना. आमी ते पंचायत ते म्युनिसिपालिटी आसा त्यांनी स्वता थंय आपणाची गार्बेज काढून थंय दवरपाची हाडपाचें काम आमी करतले. तांकां हाडपाची गरज ना आमी हाडटले. हे हांवें ऑलरेडी CMाक सांगला आणि वेस्ट मॅनेजमेंटाकूय सांगला.